नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर गेस्ट आसात जांच्या हातांतल्यान IIT गेल्या. ती बरी गजाल वायट गजाल तांचे खातीर गोंयचे खातीर हाजेर आमी भासाभास करतात. सांगेचे अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर. नमस्कार. तर एक गजाल सांगात, म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे तुमी IIT मागून व्हेल्ली. हय, मागून व्हेल्ली गजाल हातांतल्यान गेली कशी? तुमकां थोडक्यात फाटली मातसो बॅकग्रावंड सांगता. जेन्ना काणकोणच्यान IIT रिजेक्ट जाली, तुमी बी काणकोणचेच, त्या खातीर हांव तुका ताच्या चड प्रश्न विचारना. जेन्ना तेंचे रिजेक्ट जाली खूब कमी अधिकार आहा तुका कित्याक रिजेक्ट जाली बी विचारपाची. पूण जेन्ना ते रिजेक्ट जाली त्या वेळाचेर हांवें व्हेरी नेक्स्ट डे जेन्ना परिकर बाई आमची मुख्यमंत्री आशिल्ले टायमाचेर ताजेर हांवें तेजे कडेन व्हरून पेपर दिले जमनीचे कडेन. आमचे कडेन सांग्यार जमीन अवेलेबल आसा आनी कोठारली म्हणटा येता विलेजीक, आनी ती जमीन तुमी घेवची आनी हो प्रोजेक्ट आमकां काडचो म्हणून. आनी बाईन म्हाका सारको पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिवन एक दीस मत सोडून दुसरे दिसा म्हाजे कडेन टीम धाडली, IITची टीम धाडली, कलेक्टराक धाडली, सगळें धाडून चॅक केलें. आनी तेन्नाच्यान सादारण सगळो प्रोसेस सगळो करून हाडून भायर ताका सादारण 1 वर्स भर गेलें. आनी सगळे हे प्रोसेस हांवें तांकां म्हाजी कितें जाता त्या लेवलाचेर हांवें हेल्प केली तांकां. तांची टीम आयली, सेंट्रलाची टीम आयली, सगळें जाले नंतर सिलेक्शन जावन नेमको फक्त फावंडेशन घालपाचो टायम आतां येवपाचो आशिल्लो. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट जुलयाचे 30 तारखेर घालपा आशिल्लें. पूण ताजे नंतर थोडे चेंजीस जावपाक लागले. मीन वायल बाई ना जालो. परत आतां CM पद आमचे प्रमोद सावंत ते जाले. सो आतां तेजे नंतर परत तेंगे चेंजीस जाल्यो. चेंजीस कित्याक लागून कित्याक म्हाका कांय सांगूंक शकना. पूण एक नितान तुमकां सांगता की हे एक न्ही तर हेजे पासून 3 जमनी हांवें आयच्या आमच्या गोवोरमेंटान दाखयल्ले कडेन आसा. सांग्यारच जी कोठारली म्हणटा ती पयली विशय, तेजे नंतर रिवणा दाखयल्ले कडेन आसा, आनी तेजे नंतर आयज उगी म्हणटा आसा. सो खंय येयल्यार आमकां कांय हरकत नाशिल्ली. पूण IIT आमकां सांगकारान जाय आशिल्ली. आतां कित्याक तेणें फुडें घातला हें हांव सांगता तुका विश्लेशण. तुमी कितें म्हणटात की जो लोकांचो विरोध आसा म्हूण सांगतात तो लोकांचो विरोध ना? लोकांचो विरोध तशें पळोवपाक गेल्यार जेन्ना आमी पयलीं कोठारली पळय सायट चॉक्स केल्ली ते सायटीचेर फक्त 5 जाण टॅनंट भितरले आसा. म्हणजे जे 3 पिळगी फाटले 5 जाण सांगता हांव. सो आतां तेजी वाडून एक सादारण 140-150 सुमार लोक आतां जाल्ले कडेन आसा. तेंची फॅमिली वाडून आतां लोक जे विरोध करताले ते एक्चुअल तातूंत भितर येयत ना. कोण एकटोच आशिल्लो एक विरोध करपाचो, तो थंय ताका थंय लिगली रायट कांयच ना. फक्त 400 स्क्वेअर मिटर तेगे जमीन वताली. एक जालें. जे लोक बाकीचे सगळे विरोध करताले शेतकार म्हणटा ते जमनीचे भायर जे येताले नंबर तातूंत भितर येताले. एक्चुअल IITचे तूं फक्त 7 नंबर येता. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6 आनी 21/7. तातूंतली जो 21/1 आसा तो टोटल गव्हर्मेंट एरिया आसा. आनी तातूंत भितर जे पॅचीस आसा ते 2, 3, 4, 5, 6, 7 अशे. सो रायट एक्चुअली तांकां जे 5 जाण पयलीं मूळ कोण आसा तांकांच असलो रायट उलोवपाक. आनी तातूंतले सगळे शेतकार ऑलमोस्ट कन्विन्स आसा. तातूंत कांय प्रॉब्लम नाशिल्लो. आतां हें सगळें जातकीर लास्ट मुमेंटाक जेन्ना फावंडेशन घालपाचो दीस थरपाचो ऑलमोस्ट जाल्लो तेन्ना लास्ट मुमेंटाक जो आमचो पयलींचो ओनर आशिल्लो जो नाटकर्णी आसा तो ओनर तेणें पयलीं आमचे पयलींचे मिनिस्टरा CM कडेन उलयल्लें. पूण तो पयर लास्ट मिनटाक परत आयला हांगा आयला आनी तो म्हणपाक लागलो आपल्याचे पयलीं सेटलमेंट जावपा जाय. तांचे आनी गव्हर्मेंटाचे कोर्टांत चलता. ह्या खंयच्या विशयाचेर खबर ना. पूण तो तेंगेलो कोर्टांत ऑलरेडी चलता. हो कोर्ट चालू आसतना ताणें आपलें सेटलमेंट जेन्ना कर म्हणलें तेन्ना गव्हर्मेंटान ताका विचारपाक जाय आशिल्लें अशें म्हाका दिसता की बाबा तुजें एक्झॅक्ट खंय पावल्ले कडेन आसा, तूं कोर्टान खंय स्टँड आउट आसा किंवा आमच्या वयल्यान खंय स्टँड आउट मातशें क्लॅरिफाय जावपाक आसलें. तें न क्लॅरिफाय जातना न जाता पयलीं हेणी सायड चेंज केल्ली. पण इन बिटवीन दॅट म्हाका तो मातसो डावट आयलो खंय तरी परत IIT आमच्या हातींतल्यान भायर वता अशें दिसलें. ताका लागून हांवें 2 सायटी परत गव्हर्मेंटाक दिल्यो. एक रिवणा म्हणटी जी ऑफिशियली आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या नांवार आसा. रिजर्व ना ती फक्त नांवार आसा. आनी टोटल तळप जमीन मळब आनी तळप एकामेका आयुश्यभर पळयत रावतलें थंय कांयच जावचें ना अशा जाग्यार जर तो प्रोजेक्ट जाय ते. आनी भरपूर जमीन आसा. जवळ 200 हेक्टर प्लस जमीन आसा. टोटल 500 हेक्टर पूण आमी मिनिमम 200 हेक्टर थंय दिवंक शकता अशें आसा. तर तो विशय थंयचो तेणी परत म्हाका तो डावटफूल दिसलो कित्याक आमची फॉरेस्ट आसले कारणान परत परमिशन दीत ना दीत. तरी आसतना हांवें CM कडेन मागणी केल्ली की आमी स्पेशली वचून जाय जाल्यार परत वचून सेंट्रल वचून मेळया आनी तांकां कन्विन्स केल्या कित्याक हो प्रोसेस जावपाक 3 म्हयने लागतलो जेन्ना आमी ती रिवणची जमीन दिली तेन्ना. आनी ते 3 म्हयन्या भितर ते ओरली जर आमकां कितें पॉझिटिव्ह मेळटा तांचे कडेन जाल्यार आमी तो प्रोसेस स्टार्ट करूया आनी स्टार्ट बाय स्टार्ट आमी काम चालू करया अशें म्हणून. पूण तरी सुद्दां म्हाका डावटफूल जेन्ना दिसलें तेन्ना तिसरी जमीन सोदून काडली जी सोदून आशिल्ली पयलीं पूण ती आमी लेट घातली. पूण तिसरी जमीन सोदून काडली आनी ताजे नंतर ती व्हेली. ती जमीन जवळ जवळ आयची स्टेटीक जवळ सादारण 10 लाख मेळटा प्लस एडिशनल आनी 7 लाख मेळटा प्रायवेट पार्टीची जमीन. आनी ती मेळ्ळ्यार तेजी भायर मागीर गव्हर्मेंटाची सादारण 27 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आयज जिते म्हणजे जो प्रोजेक्ट मेन आतां हाडपाचो हांवें विचार केला त्या जाग्यार हाडपाक मेळटा. तुमी जाल्यार म्हाजे कडेन कागदपत्र सगळे आसा जे गव्हर्मेंटान कॉम्प्लिकेशन कांयच ना. फक्त एकच प्रॉब्लेम आसा थंय ती जी आसा ती पार्टी प्रायवेट आसा आनी ती दिवपाक विलिंग आसा. तिणें सांगले कडेन आसा की आमी IIT प्रोजेक्ट दिता जाल्यार ताका ती आमी जमीन दिता हें तेंच्यान क्लियर सांगलें ना. एज पर प्रोक्युरमेंट पॉलिसी कितें आसा त्या प्रमाणे तेंची जमीन ते रिक्वायर करपाची आनी ती तेंच्या ताब्यान दिवपाची आनी कांय प्रॉब्लेम ना. पण एक गजाल म्हाका सांगात की तुमी जेन्ना म्हणटात की डिसिजन जालें, डिसिजन जावचे पयलीं आमदार म्हणून
तुमकां कोणेच विश्वासान घेतलेलो ना? जेन्ना ही सायट गुळेली वता त्या टायमाचेर म्हाका म्हणजे जेन्ना 30 तारखेर ऑलमोस्ट जेन्ना म्हजी बड्डे दिसाक एक्चुअली हय. पयलीं 2 वर्सां पयलीं बड्डे दिसाक बायने अनावन्स केलें की IIT आपूण सांग्यार दितलो म्हणून आनी देवसुगान म्हाका एक दुख्खाची गोश्ट म्हाका आयकुपाक मेळ्ळी की म्हाजी बड्डे दिसाक तेणी सांगलें की 30 तारखेर म्हणजे हें जालें कॅबिनेट जाले नंतर तेणी थंय व्हरता अशें म्हणून डिक्लेअर केलें. तेजे पयलीं आवाज आयकलो ना हांवें, पूण म्हाका डायरेक्ट विचारलें की आमी थंय व्हरता आतां तेजेर कितें हेजेर आमचें कांयच जावपाक शकपाना जालें ना. सीएमा कडेन जवळ जवळ कंटिन्युअस 8 ते 10 दीस त्या दिसाक कंटिन्युअस डेली वचून सीएमा सांगतालो सर पळय ही सायट बरी आसा ही सायट बरी आसा अशें म्हणून आनी ती सायट बरी आसा आख्ख्या वर्ल्डाक तुका मेळपाना अशी पद्दतीची सायट आमी सोदून काडले कडेन आसा. भितरल्यान मदल्यान 2 न्हंय पास जाता ज्यो निसर्गीक सारके दिता सारकें आमकां सांगपाक म्हणल्यार आनी ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार दोनी वटेच्यान एक्सेस आसा, लायट लागीं आसा, उदक लागीं आसा, तेजे भायर बाकीची पळय कितें जे फेसिलिटीज आसा त्यो सगळ्यो थंय लागीं आसा. अशें पॉयंटाचेर जेन्ना आमी जमीन सोदून काडटा ती दिवपाक कांय हरकत ना अशें म्हाका दिसता. तुमी Whereas हांव म्हणटात थंय की तुमकां कॅबिनेट डिसिजन जाता मेरेन हय तुमकां विश्वासात घेतलो ना. ताजे 4 दीस पयलीं जर कितें प्रॉब्लेम आसा समजा हय. जाल्यार बाबा कितें करया, पर्याय कितें आसा ह्या बाबतींत कोणूच तुमचे कडेन ना उलयलो ना. सीएमा कोण हांव फक्त डायरेक्ट कन्वर्सेशन म्हाज्या सीएमा कडेन आशिल्लें आनी सीएमान सांगलें म्हाका ही जमीन जर घेतली जाल्यार आमकां पयशांची गरज पडटली. जी उगी जी सायटीची जमीन आसा ती जमीन तर आमकां घेत जाय जाल्यार आमकां पयशांची गरज पडटली. वेरस आमी गुळेली व्हरता जाल्यार पयशांची गरज पडना अशें तेणें म्हाका सांगलें. पण सेम जर आमी तर म्हणजे परती करून पळयलें जाल्यार आयज थंयची जो डेवलपमेंट आसा तो भरपूर खर्च पडटलो. तांकां आज वर्स पयलीं तांकां ती कशी सायटी स्टार्ट करपाक मेळना. वेरस हांगा ते फाल्यां चालू करूं शकतात काम. थंय करता जाल्यार एप्रोच रोड धरून बाकी सगळ्यो गोश्टी थंय लागतात करपाक जाय. तुमी कितें म्हणटात की सरकाराक पयशांची चणचण आशिल्ल्यान असो सांगेकारांची आनी तुमची कांय चूक नासतना ना हो प्रोजेक्ट शिफ्ट जालो. असो स्टेटमेंट आमचेलो सीएमाच्या तोंडाचेर आसा की पयशांक लागून आमी मातशें फाटीं सरता म्हणून हो स्टेटमेंट गेलो नाल्यार आपल्याक कारण जर जमीन एक्वायर करपाची जाली हय. जाल्यार जो सेटलमेंट दिवचो पडटा हय. त्या तो पयशांचो सादारण व्हडलो तो असो मेजर एक्चुअली ती कोठाली जर पयलीं आमची जाल्ली आशिल्ली जाल्यार थंय सादारण तांकां 40-50 कोटी घालचे पडटाले, 30-35 कोटी घालचे पडटाले तांकां. हांगा सादारण ताका एक म्हाजी मॅक्झिमम जर हांवें पळयलें जाल्यार सादारण एक 70-80 ते 90 कोटी घालपाक पडत ताच्यानी वयर ना. आज बरे बरे प्रोजेक्ट जर आमकां जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान पयशे घालपाक म्हाजे हे आमकां फुडाराक आमकां जाय न्हय हेजी गरज आसा म्हाका दिसता. आनी ताका लागून पयशा लागून तर आमी तर फाटीं फुडें करतात खंय तरी चुकतात. आज सावथाक आमी पळयलें जाल्यार एक प्रोजेक्ट आमकां बरो प्रोजेक्ट मेळना. आज बरो प्रोजेक्ट जर आमचे भितर वता जाय जाल्यार आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा, सरकाराक कितें प्रॉब्लेम आसा अशें म्हाका दिसता. आनी तो नीट दिवपा जाय आमकां. आनी आमी पळयता न्ही वेलकम करता ते विरोध करता ते गोश्ट वेगळी. ते कांय 4 लोक विरोध करता प्रत्येक प्रोजेक्टाक विरोध करता. आज कोंकण रेल्वे विरोध जातालो कितले विरोध जालो पूण आज कोंकण रेल्वेचो यूज कोण कोण घेता आमीच करता न्ही गोंयकाराच. तुमची आज मागणी कितें कारण आज तर कॅबिनेटान डिसिजन कॅबिनेटान डिसिजन जाला आतां मागणी कितें? हांव एकच सांगता कॅबिनेटान डिसिजन त्या वेळार सांग्यार म्हणजे भायेनूय बी घेतिल्लें सायट लागून. सायट सिलेक्शन करपाची ऑथॉरिटी जी आसा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमची IIT जी कोण टीम आसा किंवा HRD कोण आसा तांकां आसा कळ्ळें. आनी हांगच्यान तेंची आपली जमीन आपल्या कडेन आसा म्हणून धाडली आनी बी जमीन धाडची अशी म्हाजी एक इच्छा आशिल्ली. बी जमीन तेणी बरोबर धाडची जेणे करून ते जेन्ना हांगा येता तांकां खंयची जमीन जाय तांकां डिसायड करता. पर्याय तांकां दियात. पर्याय तांकां दिया. HRDची जी टीम येतली सायट सिलेक्ट करपाक तांकां पर्याय दिया बरोबर. आजय सांगेचो पर्याय दियात. दिया आसा न्ही आमी बरोबर. तूं म्हणटा फक्त एकच जमीन ना एकच दिना काय आनी जमीन आसा आमचे कडेन आमी दाखयलें तुमकां जमीन बरी जमीन दाखयले कडेन विलिनेस आसा कोणाची कसलीच कडकडना सिंगल ओनर आसा. तुम्ही म्हणटात ही जमीन जी म्हाजे कडेन आसा पर्याय अजूनय दिवपाक जाता बरोबर. एक गजाल सांगात शिफ्ट जावपा फाटल्यान पयसो सोडून आनी कितें कारण आसपाक शकता? जसो सीएमा स्टेटमेंट आसा त्या प्रमाणे पयल्या तो पयशांची फायनान्शियल सांगता पूण आयज जर सरकारा भितर जर पळयलें जाल्यार काही म्हणजे जे पार्टी जे जड आसा ते मातशें तुमकां खबर आसा आज आमगे विश्वीत बाब थंय आसा. हांव वेलकम करता जेन्ना तो प्रोजेक्ट थंय व्हरता वायट न्ही लोकांच्या भल्या खातीर तो व्हरता पूण म्हागे इतलें मत आसा की सावथाक कांयच येना तेन्ना सावथाक तुमी दिवपाची हात उबारून दिवपाची कॅपेसिटी सरकारा भितर आसपा जाय हें म्हाजें मत आसा. एक सदळ मनान तेणी तो विचार करपा जाय की बाबा सांग्यार जावपा जाय जर इतले प्रोजेक्ट येत जाय जाल्यार तेणी दिवपा जाय आमकां इतलेंच आमचें मत आसा. एक आतां तुमी मायनींग वाठारांतल्यान येता आज जेन्ना तुमी म्हळें की सावथाक प्रोजेक्ट ना ती एक गजाल जाली आनी म्हाका दिसता मायनींग बंद जाल्ल्यान थंय इकॉनॉमीचोय प्रश्न जटील जायत चल्ला दीस वता तशें जायत चल्लें न्ही ऑलरेडी जाल्ले कडेन आसा जायत चल्लें कांय ना. आतां मायनींग आमी म्हणटा की चालू जातलें अजून पर्यंत आमकां हें मेळना. पयर थोडो आमचो ऑप्शन ओवर आशिल्लो थोडो जालो आतां फुडें थोडो ट्रान्सपोर्टेशन थोडें काम मेळटलें पूण एक्चुअल मायनींग हें चालू जालेंच ना. आज कितलेशेच लोक ती सफर जाल्ले कडेन आसा आनी अशी पोजिशनां तर खंय तरी सायडल्यान आज हो प्रोजेक्ट व्हरप म्हणल्यार 2-3 गोश्टी आसा. ट्युरिजम वाडटलें आमचे फुडें डॅम आमकां लागीं आसा
सो त्या माध्यमांतल्यान आमी एम्युजमेंट पार्क करपाचो थंय विचार केल्लो कडेन आसा. पयर आमचो जवळ जवळ टुरिजम हातूंतल्यान डिपार्टमेंटांतल्यान जवळ 50-53 कोटीचो आमचो एक प्रोजेक्ट जो हांवें पयलीं घातिल्लो GTDC आमी चेअरमॅन आसतना हांवें प्रोजेक्ट घातिल्लो तो आयज GFDC तो GTDCन हाती घेतलो कडेन आसा. सो जवळ 53 कोटी. सो हें सपोज जालें जाल्यार ऑटोमॅटीक थंय टुरिजम विशय आसा तो वाडटलो आनी टुरिजम लोक भायले थंय वचप म्हळ्यार ऑटोमॅटीक आमच्या लोकांची हें जातलें न्ही. पण जेन्ना मायनिंगाच्या बाबतींत तुमी क्लोजली इनवॉल्व आशिल्ल्या ही शिष्टमंडळ जी दिल्ली बिल्ली गेल्या हय. आज जेन्ना तुमी मायनिंगाचो प्रश्न पळयतात फ्रँकली सांगात तुमकां फील कितें येता? कारण हे तारीख पे तारीख जे आमकां प्रमाणान 7 वर्सां जालीं तारीख पे तारीख मदीं स्टार्ट जालें परत बंद जालें परत तारीख पे जे तारीख. प्रमाणान आतां CM आन्सर करता म्हणजे सांगता की बेगीन करतले म्हणून तेंचे एफर्ट आसात नो डावट ते करता तेजे खातीर कित्याक तेवूय बी स्वता मायनींग करता आसा. पूण म्हाका दिसता आतां जर ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार सादारण आनी एक 1.5-2 वर्सां आमकां म्हणजे एक्चुअल जे मायनींग आसा ते आमी करपाक पावचे ना दिसता म्हाका. हे सगळे जर सुटावे प्रश्न जर एकंदरीत विचार केलो जाल्यार फुडें आनी 1-2 वर्स तरी मिनिमम वतले. सो तुमी म्हणटात की ऑक्टोबराक करया डिसेंबराक करया ह्यो ना, तारखो actual दिवपाच्यो बंद म्हणजे जावन लोकांक वस्तुस्थिती सांगपाची गरज आसा. तुमकां कितें दिसता खंय कमी पडटात? कारण तुमी म्हळ्यार की मुख्यमंत्री मायनींग वाठारांतल्यान येता. सो जितली झळ तुमकां बसता तितलीच झळ मुख्यमंत्र्याकय बसता, राज्याच्या अर्थवेवस्थेक बसता. टू एन एक्सटेंट की जमीन एक्वायर करपाक जायना म्हण IIT शिफ्ट करपाची परिस्थिती आयली. सो आर्थीक चणचणूय इतली आसा. खंय वाडटा अशें दिसता? ना आयज जर पळयलें जाल्यार सरकार आमी पयलीं म्हणटाले की हांगा BJPचें सरकार पयलीं 17 आशिल्लें आयज 27 पावलां. आमी बी तातूंत भितर सपोर्टेड आसा आनी अशें पोजिशनार जेन्ना स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट हांगा आसा तेन्ना एक स्ट्रॉंग स्टँड घेवपाची गरज आसा जेणे करून सेंट्रला पर्यंत तो विशय जे पद्दतीन मांडला ताका आनी कितें जाता तितले बेगीन मांडून कायदेशीर कशे पद्दतीन आमी करूं शकता हें सरकाराची जबाबदारी तितलीच आसा. कित्याक हांगाय सरकार एक आसा थंय सरकार तेंच आसा आनी लोकांचे प्रॉब्लेम कितें आसा हे संपूर्ण सेंट्रल हांगा गोंयच्या स्टेटा पर्यंत सेंट्रल सगळें खबर आसा कशें कशें लोकांक प्रॉब्लेम जाले कडेन आसा. सो ताजेर तेणी स्टँड घेवपा जाय जाता तितले बेगीन करपा खातीर. सरकार जबाबदार आसा हेका. तूं म्हणटा की गोंयची सरकार जबाबदार आसा. जितले प्रयत्न जावपा जाय तितले जायना अशें दिसता. खंय तरी कमी पडटा आमी कमी पडटा. आमकां पडटा. तुमकां अशें दिसना की केंद्र आयकना किंवा केंद्राच्या मनात कितें तरी वेगळो विचार आसा? डिसिजन बेगीन जावपा जाय आशिल्लें. डिसिजन बेगीन जावपा जाय. तूं म्हणटा एटलिस्ट इतले आमदार बरोबर आसतकीर आनी वेळ लागपा जायना. इतले वेळ लागपा जायना. एक विशय हा की तुमी इतले आमदार बरोबर आसात आपणें सरकाराक तेंको दिला. तुमी एकच अपक्ष आमदार अशे जांकां अजून पर्यंत ह्या टर्मा भितर ना मंत्रीपद मेळ्ळें आनी तुमी चेअरमॅनशीप सुद्दां सोडली की उपेक्षाच जाता म्हण सारकी. कित्याक लागून? खंय चुकलें? गणित खंय चुकलें? राजकारणा भितर टायमींग आनी गणितां दोनूच म्हत्वाचे असतात. गणित खंय चुकना. तुमची टायमींग चुकलें काय गणित चुकलें? हांवें इलेक्शन जें केलें तें काँग्रेस आनी BJP हांच्या दोगांचे वर्सीस केल्लें त्या टायमाचेर. BJPक तर सामकें कित्याक BJPचो कॅन्डिडेट थंय आशिल्लो ताका तर सामकेंच ओपोज जावन आमी केल्लें. सो लोकांक त्या टायमाचेर एक उतर दिल्लें आमी की BJP गव्हर्मेंटाक आमी सपोर्ट करचे ना म्हणून. सो त्या टायमाचेर जेन्ना गव्हर्मेंट फॉर्म जावपाचो टायम जालो तेन्ना म्हाकाय खंय तरी दिसलें की आमी पयलेच फावटी आमदार जाले आनी शेवटी म्हणजे ह्या राजकारणात टिकून रावप खूब गरजेचें आनी मदींच तरी एकदां उतरां फेल गेलें जाल्यार लोक नोट करपाक कमी ना. लोक रोखडेच नोट करता. कळ्ळें तुका? सो त्या टायमाचेर जें उतर हांवें लोकांक दिल्लें जेन्ना 5 वर्सांनी परत लोकां कडेन वतलो तेन्ना लोकांनी तो म्हाका प्रश्न विचारपा येना तूं दुसरे दिसा बदल्लो मरे म्हणून. रिजल्ट जावन दुसरे दिसा तूं बदल्लो हो प्रश्न केन्नाच म्हाका परत फेस करपाक म्हाका नाका आशिल्लो. म्हणून हांवें सरळ तटस्थ भुमिका घेतली की त्या टायमाचेर आमी BJPक सपोर्ट करचे ना म्हणून. आनी ते 4 दीस गेले. एक्चुअली म्हाका CM आमचे बाई आसतना तेणी म्हाका आपयल्लें की तुका आपण कितें करपाचें आमी करता म्हणून सगळें. पूण हांवें त्या टायमाचेर BJP म्हणटा म्हाका मातशें 2 फावटी फाटी घेतली. हें एक्चुअल फॅक्ट तुमकां सांगता. लोकांक कितें दिसता म्हाका सांगूंक शकना हांव सांगूंक शकना. पूण एट द सेम टायम जें तेन्ना जालें तेजे नंतर मागीर 4 दिसांनी फॉर्म जालें सरकार मागीर फाटी सरून काय करता म्हणून तेजे बरोबर रावया म्हणलें. पूण तरी सुद्दां बाईन म्हाका जेन्ना पळय एक चेअरमॅनशीप म्हणून दिल्ली GFDCची त्या GFDC भितर आयज एक्चुअल पोजिशन आसा तें आसा म्हणून सुद्दां गव्हर्मेंटाक खबर ना अशें पोजिशन तें अशे पद्दतीचें तें खातें तें तूं करतलो जाय जाल्यार वाव भरपूर आसा ना अशें न्ही. पूण ताका एक सादारण विदावट कसलीच ग्रीड नासतना नाकातलें कांय कितें नाकातलें नाटकां करनासतना कसलीच गरज नासतना ती जर एक 7-8 वर्सां जर एक मनशा अंडर एक विजन दवरून जर केलें जाल्यार ती आयज जें टुरिजम डिपार्टमेंट आमी चलता त्या लेवलाचेर पर्यंत येवंक शकता इतली म्हाका खात्री आसा. कारण सबंद तेतून भितर 4च हें आसा. एक काजू, दुसरें डॅम आमचें, तिसरी नर्सरी आनी आनीक हें आशिल्लें आमचें रबर प्लांटेशन आशिल्लें. सो रबर प्लांटेशनाक टोटल ते लॉस जातालें. काजूचेर आमी भरपूर वाव करूं शकता कित्याक काजूचेर हांवें एक फायल सुद्दां प्रोसेस केल्ली जी त्या वेळाचेर जो पळय आमचो PCCF आशिल्लो सक्सेना म्हणून
ताणें केन्नाच ते फायल प्रोसेस करपाक दिलें ना. आमी हें प्रेजेंटेशन भाई मुखार सुद्दां दिल्लें. भाई एकदम बरें दिसलें तें डिसिजन त्या टायमाचेर, पूण तो देवसुगान तो आमचे भितर तेन्ना त्या वेळाचेर म्हणजे तुम्ही कितें working म्हणटात ना. की वाव खूप आसा हय. पण ना ते फाटबळ ना. ना ते पळय ते फाटबळ त्या डिपार्टमेंटाक ना. एक गजाल म्हाका सदांच याद जाता की जेन्ना सरकार स्थापन करपाचो प्रश्न आयलो 13 जाण, सो इफ आय रिमेंबर करेक्टली तुमकां काँग्रेसी कडच्यानूय ऑफर आशिल्ली. हय. सो आनी बाकीच्यांनी ऑफरी घेतल्यो, बाकीचे मंत्री जाले. हय. सो आज दिसता आपूण जर इल्लें क्विक डिसिजन घेतिल्लें तेन्ना आपुणूय मंत्री आसपाचो ते म्हणून. टायमार जर घेतिल्लें म्हणजे हांवें तें म्हणजे लोकांचे विरुद्ध वचून जर घेतलें म्हणजे लोकांक जें उतर गेल्लें ताचे विरुद्ध वचून घेतलें जाल्यार तेन्ना मंत्रीपद मेळटालें, नो डावट. पण आतां दिसता की जे भितर आमी आसता पळय, कित्याक परत मदीं चेंजीस बदल हें तें सगळें जर पळयलें जाल्यार आमी आसता जाग्यार बरें आसा अशें दिसता. हय. अशें म्हाका दिसता. हांव क्लियर सांगता. बाकीच्यांक जालें तें पळयतकीर दिसता हें की सगळें हें आस- गेले आसता 2-2.5 वर्सां पळय कितें जालां हय. तातूंत भितर आमी समाधानी आसा, आसता जाग्यार बरें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. बाकीच्यांची कितें परिस्थिती जाली ती पळयतकीर आमदार दिसता म्हणून की खूब गोश्टी शिकोवंक मेळ्ळ्यो. जाले बरोबर वयर बसलो आनी तातूंतल्यान कांय गोश्टी उरप. कित्याक आयज आमी ऑफिसर लेवला पर्यंत भोंवतात, प्रत्येक ऑफिसां वतात. खूब जाणां खबर आसा की आमदार म्हणून हांव पर्सनल वचून जेन्ना काम करता तेन्ना कांय गोश्टी पयलीं शिकून घेवप बी खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ते शिकून घेतले जाल्यार फुडें आमकां राजकारण कशें करपाचें हेजी मागीर फुडले विचार मागीर सारको कळटा. हें कामूय जावप इम्पॉर्टंट. आयज ऑफिसर लेवलाचेर सुद्दां आमकां सांबाळून घेवन बाकी कोण आमचे कोण मंत्री कोण बरे आसा तांकां सांबाळून घेवन जर काम जातलें जाल्यार तूं त्या मना पर्यंत रावन तें काम करून घेवप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आयज तें करून घेता आमी. सो आसता जाग्यार आमी सद्या समाधान आसा. ह्या खुबशीं कामां आमची जाल्याय बी, हांव ना म्हणना. आयज ह्या गव्हर्मेंटार रावन ह्या गव्हर्मेंटा फाटबळ दिवन खुबशीं कामां पळय केल्या ती आमी केल्ले कडेन आसा. आनी आतां थोडीशीं जीं आसा म्हणजे थोडी म्हळ्यार भरपूर जावपाचीं आसा, मेजर कामां आसा तें आतां आमकां फुडलीं 2 वर्सां दिश्टी पडटलीं. तातूंत उपरांतची जी गजाल जाली बिफोर आय कम टू लेटेस्ट सिच्युएशन, ती म्हळ्यार तुमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन बी घालें. हय. त्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाची खरी काणी कितें? तो एक भाग आशिल्लो, तो पॉलिटिकल एक भाग आशिल्लो. ती खरी काणी कितें? कारण प्रसाद गांवकार डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन तें बी विश्वजीत राणेचेर घालता आनी तें बी अशी सामकी ट्रिकी टायमा भितर ज्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशना लागून तो टायम घडये आमदारकी आनी मंत्रीपद साल्वार जाता. सो हें राजकीय गणित कितें तो आशिल्लें? टायम जसो येता त्या टायमा प्रमाणे आमकां थोडें पॉलिटिक्स खेळचें पडटा आनी ते प्रमाणे करचें पडटा. तुम्ही म्हणटात ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन राजकारणाचो भाग आशिल्लो. राजकारणाचो भाग आशिल्लो ते केलें आमी. ते सक्सेसफूल जालो प्लॅन. जाका फायदो जावपास ताका जालो. जाका फायदो जावपाक जालो. आय थिंक दॅट सेज अ लॉट. सो फाल्यां खंयचो सरकार पक्ष जो आसा तो खंयच अशें म्हणपाक शकना की प्रसादान आदार केलो ना म्हणून. तुवें जायतो आदार केला, म्हणूंक शकना सरकार. जायतो आदार केला. सरकार म्हणूंकच शकना. हांव सलन चॅलेंज दिता सरकाराक. म्हणूंक शकना म्हाका हांवें आदार केलो ना म्हणून. आनी खंयच्या टायमार ते म्हाका सांगूंक शकना की बाबा तुमी हें केलें तें केलें म्हणून. आनी म्हाजे कडेन प्रत्येक गोश्टी टायम आसा, प्रूफ आसा, जे मनशाचे टायम आसा मेळ्ळे ते म्हणूंक शकना म्हाका. हांव सरकारा बरोबर आसा, सरकारान म्हाका तितलो सांबाळून घेवपाक जाय हें म्हाजें मत आसा. बरोबर. हें तुमी कन्सिस्टंटली म्हणत आयिल्ले. म्हणत आसा म्हणत आसा. सो इट इज नॉट दॅट. ना, हांव कित्याक विचारता ही गजाल, कारण डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशना सारकी ही स्ट्रॅटेजीक गजाल. ती स्ट्रॅटेजीक गजाल त्या टायमार त्या टायम फ्रेमी भितर जावप हें अत्यंत गरजेचें कांय आशिल्लें. गोश्टी सरकाराच्या भल्या खातीर करची पडटा आनी त्यो करपा खातीर प्रयत्न आमी केल्ले कडेन आसा. तेच सरकार म्हाका ना म्हणूंक सो शकना. यू आर गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प दीस गव्हर्नमेंट बरोबर स्ट्रॅटेजिकली पॉलिटिकली. बरोबर. सो फक्त प्रसाद गांवकारा कडेन फक्त एक नंबर म्हणून पळोवन जमचें ना. तशें तुमकां हांव सांगता की आयज पर्यंत जें पळय जितली गव्हर्मेंट घडलें, जितले सरकार घडले कडेन आसा, सांगी भागाचो फक्त सरकारान आमदारच यूज केला. जावं तो आमचो पांडू वासू नायक, जावं तेजे पयलीं आमचे वो आशिल्लो आमचो वासुदेव गांवकर जालो, तेजे पयलीं आमचे तेजे नंतर आमचो हो जालो पांडू जालो, प्रभाकर जालो, वासू जालो, सुभाष जालो, आतां हांव इंडिपेंडंट म्हणून आयलो. आनी तेजे पयलीं खूब जाण आशिल्ले आमचे, तारी आशिल्ले. सो हें जर पळयलें जायत जाल्यार तूं हांव पांडू टायमार लागून घेता विचार करता. जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना पांडू फक्त 6 म्हयने तें एक मंत्रीपद मेळ्ळें. तेवूय बी एक मेजर ड्रास्टीक म्हणजे चेंजीस त्या टायमाचेर पॉलिटिक्सान. तेजे नंतर सांगेकारांक कोण पळयलेंच ना. 20 वर्सां BJP कडेन उरले. प्रभाकर जालो, पांडू 2, आमचो वासू 2 फावटी जालो, सुभाष जालो. प्रभाकराक एक खंय तरी कारणां लागून म्हणजे स्टार्टींग जालो म्हणटा एक सोडून दिलो. वासूक आमचे ते सारको थंड बसयलो. 10 वर्सां कांयच ताका दिली ना. ताकाय बी सरकारान बरोबर आमदार म्हणून यूज करून घेतलो. सुभाष फळदेसाय सारकोच एकदम सामको म्हणजे एकदम एक्सप्रेस गाडी म्हणटात न्हू ताका सगळे. तो सगळे वयच्यान हुशार म्हणटा लोक ताका. तर ताकाय सुद्दां एक मंत्रीपद दिवपाक जमलें ना सरकाराक त्या टायमाच्या. म्हागे विशय कितें आमी जेन्ना मंत्रीपद पयलीं मागताले विशय कितें आसलो की हे फावटी सुद्दां मागता आसतना की सांग्यार कितें तरी एक जर बरें जातलें कितें अजून पर्यंत कांय केलेंच ना कोणी. सांग्यावेल्यान उदक वता, मायनींग टोटल काबार करून घेतलें, एग्रीकल्चर फील्ड सगळें सांग्यावेल्यान चलता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना सांगले मॅक्झिमम जे सरकारा बरोबर हांगा हेल्प आसता सांग्यावेल्या गोश्टीच्यान, जाल्यार आमचे खातीर सांगकारा खातीर कांय दिवूं दिसना सरकाराक. हो म्हाजे प्रश्नचिन्न आसा. आनी हांव प्रश्न घालताय सरकाराक प्रत्येक फाटी. हें आतांचेच न्हू, प्रत्येक फाटी निग्लेक्ट जाता. फक्त एक आमदार यूज करता सांग्यावेलो.
प्रत्येक सरकारान भितर पळयता खंयची सरकारकडून पळयता घेता सांगलें आमदारा यूज केलो सरकार घडलें. ताजे उपरांतची जी गजाल म्हाका याद जाता वीच व्हेरी सरप्रायझींग इज द G6 तयार जालो गोवा फॉरवर्ड आनी तुमी ह्या G6 तुमी कशें पावले G6 हांव तसो आनी G6 वचप ही चूक आशिल्ली अशें दिसता ना G6 हांव तसो वच गेलो ना G6 त्या टायमाचो विशय इतलो आसलो की मनोहर भाई तेन्ना सारके सीख आशिल्ले की सरकार आमगेलें हें तशेंच टिकोवन उरपा जाय हो प्रश्न आशिल्लो. बाब विजय बाबान तेन्ना तेगे स्टेटमेंट तुमी आयकला आसतलो की सरकार स्ट्रक्चर उरपा खातीर आमी हें सगळें करता म्हणून बरोबर. कोणाक देंवोवपाक चडोवपाक असो प्रश्न त्या टायमार नाशिल्लो. मागीर ताका लागून आमी बरोबर रावले सगळें बरोबर रावया आनी करया म्हणून आनी तेजे कडेन दुसरो कांय विशय नाशिल्लो. बट हो जेन्ना G6 ग्रूप तयार जालो एक इम्प्रेशन असं जालें की एटलिस्ट हे 6 जाण कारण कशें आशिल्लें तुमची बरोबर जी दुसरी पक्ष आशिल्लो पार्टी आशिल्ली ती नॅशनल पार्टी स्ट्रॉंग पार्टी आणि अशें आसूं भितर तुमी एक घटक पक्ष किंवा घटक आमदार ना तो तयार जालोच ना एक्चुअली पळय विजय बाबाला तीग जाण तयार जालोच ना ना म्हणून विजय बाबा सांगता विजय बाबा विजय बाब आनी हे दोग जाण गेले आमचे जयेश आनी आमचे पालेकर तीग जाण जाले. रोहन बाब फ्रेंडली सगळे भितर आसा पयलीं साकून तेंगे एक ग्रुपां आशिल्ले गोविंद बाब तितून आशिल्ले सो आमी बी तातूंत गेले कितें फरक पडलो तुमकां कितें हें जाला कितें प्रॉब्लेम आसा गव्हर्मेंटाक नाशिल्ले ते ना पण नाशिल्ली म्हणना तुका गव्हर्मेंटा बरोबर आशिल्ले पण ती युनिटी मागीर दिसली ना मागीर म्हाका अशें दिसलें की तांणी सांगेच्या आमदाराचो वापर करून घेतलो अशें हांव म्हणना कित्याक जे दिसाक एक्चुअल पळय आमची फिदाल्गो हॉटेलांत जेन्ना पळय BJPचे सगळे हे आयिल्ले त्या दिसाक हांव डायरेक्ट जेन्ना ते हे 5 जाण आमगे पयलीं बशिल्ले आशिल्ले कोण विजय बाब तीग जाण आनी आमचे 2 जाण मिनिस्टर आशिल्ले आज 5 जाण ते मिनिस्टर आसा सो तेन्ना वतना हांव तेंचे भितर गेलो रोहन बाबा जेन्ना रामलाल गोंयांत आयिल्ले तेन्ना हांव ताच्या मुखार वता हांव वता इज आफ्टर द डेथ ऑफ मनोहर पर्रीकर जेन्ना सिदादी भितर सरकार नाशिल्लो तेच म्हणटा सो तुमी रामलाल गोंयांत तुम्ही रामलाल गोंया आयला तेन्ना आसात तुम्ही BJPचे हायकमांडला मेळपा बरोबर आसात तुम्ही मनोहर पर्रीकराक तांचे घरा कडेन मेळपाक बरोबर आसात आणि जेन्ना सामको मोक्याचो क्षण म्हणटात आमी सरकार स्थापनेची दुसरी संधी येता ह्या टर्मा भितर तेन्ना हो G6 खंय गेलो त्या दिसा हांव तांचे बरोबर नाशिल्लो कित्याक लागून अशें कितें घडलें ना सहज म्हाका दिसलें की तांचे बरोबर हांव सेफ दिसना आसलें म्हाका त्या टायमाचेर यू आर व्हेरी क्लियर तुमकां सेफ दिसना नासलें म्हाका कित्याक लागून अशें दिसलें ना त्या टायमाचो विचार तसो म्हाजो दिसलो ना म्हाका कांय म्हाजे बरे मागपी तेणें विचारलें की सांगलें म्हाका की तूं एक्टर कितें करपा तें कर म्हणून सगळ्यां बरोबर मिक्सअप जायना सो दॅट वॉज युअर सामको त्या नंतर हांव वेगळोच आशिल्लो बरोबर आनी ताजे उपरांत जें घडलें तें पळयतकीर दिसता तो विचार आज म्हाका हांव सामको म्हाजे पळय आज पळय डिसिजन घेतला त्या डिसिजन हांव सारको फॉर्म आसा आनी हांव एकदम बरोबर आसा आज त्या कंडिशन हांव सारको आसा म्हणजे कोणाच्या कॉन्ट्रसिक ना कांय ना म्हाजी कामां हांव सरकारा कडेन कशें करून घेवपा ती करून घेतलो आतां सरकारान म्हाजी कितें पर्यंत दखल घेवपाची ताणें विचार करपाचो आयज आमचो यंग डायनामीक सरकार आमचो प्रमोद बाब CM आसा आनी ताका खबर आसा प्रत्येक गोश्टी हांव तेजे कडेन ज्यो मांडल्या त्यो जेन्युअन मांडले कडेन आसा चुकीचे कांय मांडले कडेन ना ताका मना इवन पयर 2 दीस पयलीं सांगलें तांकां की ते तेजे जाग्यार सारके आसा पयशे ना म्हणून ते थंय व्हरता तेजे जाग्यार सारके पूण टॅक्निकली हांव सारको आसा कारण कशें आहा की तुमी तुमच्या मतदारसंघाचो विचार करता पण आज जेन्ना तुमी म्हळ्या की मुख्यमंत्री डायनेमीक आसा तुमी मनोहर पर्रीकरा बरोबर काम केलां आनी आज तुमी प्रमोद सावंता बरोबर काम करता किती फरक दिसता दोघी जाणां फरक म्हणल्यार विशय कितें तेन्ना मनोहर भाई बरोबर काम करपाक साधारण एक 5-7-8 महिनेच मेळ्ळे आमकां बरोबर तेजे नंतर संदी मेळना ताचे कडेन काम तेगे मॅनेजमेंट बाकी सगळ्यो गोश्टी जर पळयल्यार जाल्यार काम करपाचें आमकां म्हणजे शिकपाचें खूब आशिल्लें तें आमकां शिकपाक मेळना एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार आतां हांची बरोबर आसा बरें काम करता एक्चुअली आतां सगळें इवन परचेस तुमी विधानसभेक पळयलें की सगळें आन्सर आमचे सगळें बरें दिलें 2-3 तो आमचो टॅक्सीवालाचो इश्यू आसलो तो सुद्दां सॉल्व केलो ताणें अशें कांय गोश्टी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो कणखर रावन ते विशय त्या टायमाचेर सोंपोवपाक ताणें प्रयत्न केले आनी ते थोडे सोंपलेले बी आसा आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आतां फुडें कशें वता तें पळया न्ही एक गजाल दिसता की खूब जाण वचून BJPक जॉयन जातात आनी जनरली बाकीच्यांक तरी जॉयन जावप कठीण अपक्षांक जॉयन जावप सोंपें अपक्ष दोनी वटेच्यान जरी गेले तरी कॉन्स्टिट्युशनली मच इजियर शिफ्ट सारकी बरोबर ऑफरी आयल्यात जॉयन जावपाच्यो काय म्हाका खबर ना कितें म्हणून पूण म्हाका ऑफर घोडा मैदान जवळ आहे म्हणना हांव तुका पूण जवळ येतकीर पळोवया अशें म्हाका खबर ना कितें म्हणून पूण म्हाजे कडेन ऑफर घेवन येवपी तितले बरे म्हणजे घट काळजाचे ना हांव सरळ सांगता कित्याक लागून म्हाका खबर ना कळ्ळें तुका आनी ते ऑफरी बी म्हाका येना तश्यो अजून पर्यंत आयले ना हांव कित्याक विचारता ही गजाल कारण माय दीस क्वेश्चन इज लिंक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन आनी तो नेक्स्ट क्वेश्चन म्हळ्यार तुमच्या मतदारसंघा भितर राजकीय परिस्थिती विचित्र जायत चल्ल्या
भारतीय जनता पक्षाचे आदले आमदार आसात बरोबर. आणि तुमचे विरुद्ध जाणी फाटली वेंचणूक लढयल्ली तिसरी उमेदवार हय. ती म्हळ्यार उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराची घरकान. बरोबर. आणि थंय कितें तरी एक विचित्र खिचडी तयार जावपाक लागल्या. बरोबर. अशी खिचडी जेन्ना तयार जाता तेन्ना राजकारण कशें घुंवत आनी इलेक्शन कशें घुंवत हें सांगप भरपूर कठीण जाता. तुमकां कितें दिसता आयच्या घडयेक तुमी एका पक्षाक आसप तुमचे खातीर चड सेफ काय अपक्ष म्हण रावप चड सेफ? आयचे घडयेक जे जाग्यार हांव तुमकां म्हणलें तशें ज्या जाग्यार हांव आसा तो सेफ आसा. तुमी म्हणल्यार आतां खिचडी म्हणलें की सगळें एक कडेन जाता आनी एक कडेन आयल्या नंतर थंय एक्झॅक्ट कोणाक कितें जाय कोणाक कांय समजना. जे खिचडी पळय ती खिचडी करपाची उमेद आसा ती खिचडी करीत रावूं म्हाका कांय हरकत पडना. हांव म्हाजे लोक जे म्हाजे आसा सांगे मतदारसंघ जे लोक आसा तमाम मतदारसंघाचे ते लोकांक घेवन कसो स्टँड आवट जावपाचो ते म्हाका खबर आसा. तुमी कितें म्हणटात अपक्षच रावपाचें? तो टायम हांव जेन्ना एक्चुअल पळय म्हणजे इलेक्शन टायम येतलो तेच म्हणटा. सो यू वॉन्ट टू कीप इट ओपन. या ओपन दवरतले आमी. सो तुमी म्हणटात की सगळे पर्याय ओपन इलेक्शन लागीं पावता त्या टायमाचेर विचार करतले. त्या टायमाचेर विचार त्या टायमाचेर सगळे आमच्या लोकांक बी घेवपाक खूब गरजेचें कारण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडें वचपाक कित्याक फुडले फावट जे फाटले खेपे हांवें 2 फावटी इलेक्शन केलें एक फावटी केलें तेन्ना थोडे मतान गेलो पूण तेच लोक म्हाजे तशेंच स्टँड आवट रावले आनी परत आतां हे फावटी आमी जिखून आयले निवडून दिले. सो तांकां विश्वासान घेवन चलोवप हें खूब गरजेचें आसा आनी त्या टायमार विचार करता इलेक्शन लागीं पावूं दी मागीर सगळे पर्यायांचेर विचार करया. सद्या म्हाका गरज ना विचार पर्याय करपाची किंवा परत इंडिपेंडंट वचूंक शकता आमी. सद्याक म्हाका एक गजाल सामकी दिसता यू आर द ओनली MLA प्रोबेबली इन दीस असेंब्ली जाका दिसला आसता सुरवातीचे 2.5 वर्सां भितर की आपल्याचेर अन्याय जाता म्हणून आनी 2.5 वर्सां उपरांत ज्या तरेन कांय जाणांक ट्रिटमेंट मेळ्ळी तें पळयतकीर दिसलें आसतलें की हांव महाभयंकर ट्रिटमेंट मेळ्ळी. महाभयंकर ट्रिटमेंट मेळ्ळी. सो म्हाका तेजो फरक काय आसतो बरो आसा एकदम बरो आसा. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.